दीस मंगळार सप्टेंबराची 16 तारीख 2025. पहिले वाचप सांव पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 3 वळ 1 तावन 13 पर्यंत. भावा भयणीनो, ही एक सांगणी खरी. जो कोण धर्माध्यक्ष जावंक सोदता तो उत्तम कामाक आशेता. देखून एक धर्माध्यक्ष जाय जे निर्दोशी, आपले एकलेच पतीन एक विश्वासी रावता तो. हळद सांबाळतलो, शाणो, घनेस्त, हेरांक स्वागत करतलो आनी निपूण शिक्षक. तो बेबदो आनी हरामी जाय नये. बगार, न्याय, झगडी सुकोवन साधो आनी समाधानी ताणी जायचे. दुडवाक लाभदल्लोय तो जाय नये. आपले घरदार बऱ्या तरान सांबाळतलो आनी आपल्या भुरग्यांक तावन विधेयपण घेतलो. मान मर्याद सांबाळतलो तसलो तो जायजे. जर एक मनीस आपले कुटुंब बरेपणी सांबाळूंक शकना तर तो पवित्र सभेची जतन कसो घेतलो. तो आयले वारस क्रिस्तांव जाल्लो तसलो जावंक नजो. कित्याक तो गर्वान भरून देवसरान मागून घेतिल्ले शिक्षेक पात्र जायत. तितलेंच न्ही, बरे मर्यादिसो म्हणून अक्रिस्तावां मदें नांव वेल्लो तो जायजे. नांतर तो अपकिर्तेक पात्र जायत आनी शेकी देवसराच्या पासान सांपण पडात. हेच परी सभेचे सेवक बरे सालीचे आनी उक्त्या मनाचे जायजे. तांणी लेखावर पियोवण्याक जावं, दुडवाचे आशेक जावं लबदल्ले जाय नये. नितळ अंतस्करणान भावार्थाचे गूढ सांबाळून धरतले तसले ते जायजे. तांकां पयिल्लें व्हरून पळयजे. तवळ तांचे सालीन ते आक्षेपावीण म्हणून कळोन आयल्यार मात्र तांकां सेवक म्हणून नेमक करयेत. तांच्यो बायल्यो सयत मर्यादवन जायचे. खबराळी जायनासता हळद सांबाळतली आनी सर्व संगतींनी विश्वासी म्हणून तांणी दाखयजे. एक सेवकान एकलेच स्त्री असो पती जायजे. आपले घरदार आनी आपल्या भुरग्या बाळांक बरेंकन सांबाळूंक शकतलो ताणें जायजे. अशें सेवक जावन खरी सेवा करतले आपणाक एक बरें स्थान आनी जेजू क्रिस्ता विशयान धैर्यान उलोवचे हक्क जोडूंक पावतले. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 101 1 तावन 2 2 तावन 3 5 आनी 6. श्लोक. सत्ता नितीचे वाटेन हांव चलतलों. दये आनी निती विशीं हें म्हजें गीत तुका सर्वेस्परा तें हांव रसून गायतां. संपूर्णकायेचे वाटेर हांव चलत आसां. केन्ना म्हाका दर्शन दितलोय. श्लोक. सत्ता नितीचे वाटेन हांव चलतलों. म्हज्या घरांती सत्ता नितीचे वाटेन हांव चलतलों. खंयचीच वायट चाल म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरचो ना. श्लोक. सत्ता नितीचे वाटेन हांव चलतलों. शेजाऱ्यांचेर गुप्ती लिपती बदलाम घालतल्यांचें तोंड हांव दांपयतलों. हंकारी दिश्ट आनी गर्वी जिनोस म्हज्यान सोसूंक जायना. श्लोक. सत्ता नितीचे वाटेन हांव चलतलों. म्हज्या गांवांतल्या विश्वास्यांक म्हज्या घरान बिडार दिवच्याक हांव सोदून आसां. संपूर्णकायेचे वाटेन चलतल्यांची मात्र इश्टागत म्हाका जाय. श्लोक. सत्ता नितीचे वाटेन हांव चलतलों. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया, हालेलुया. शुभवार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 7 वळ 11 तावन 17 पर्यंत. त्या दिसांनी जेजू नाईन नांवाच्या एका शहराक गेलो. ताजे शिस आनी व्हड लोकांचो मय ताजे सांगाता गेलो. शहराच्या दरवाटासरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावूंक म्हूण भायर व्हरतले. मेल्लो मनीस हांवेक एकलोच पूत. ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे सांगाता आसलो.
सोम्यान तिका पळयतच ताचे काळीज कणवळायेन भरलें. रडा नाका म्हणालो तो तिका. आनी मुखारसन तुंबाक ताणें हात लायलो. खांदेली थंयच उबे रावले. तेवाल जेजून म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. तवळ तो मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताचे आवय अधीन केलो. सोमेस्तां भियेली आनी देवाची स्तुती करून म्हणाली, व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेक भेट करूंक आयला. जेजू विशांतली ही खबर सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. मियाळ. ते विधवेन आजाप कर म्हूण जेजू लागीं प्रार्थना करूंक ना वा आपलो भावार्थ उसारूंक ना. जेजूस आपले स्वखुशेन मरण पावल्ल्या तिच्या पुताक जीव करता. तो तिचो एकलोच पूत जावन आसलो. तिचे रडणे पळोवन जेजूचें काळीज कणवळायेन भरलें. मुखार एक दीस जेजूच्या मरणा वेळार विधव जावन अशी आपली आवय आपल्या पुता पासत रडटली म्हणलें दृश्य जेजूच्या दोळ्या मुखार आयलें कोण्णा. आनी एकल्याचें कश्ट दूख समजून चिंत आसलें काळीज जेजूचें. पातक्यां थंय काकुळटीन भरिल्लें आनी कश्टतल्यान थंय कणवळायेन भरिल्लें पवित्र काळीज ताचें. जर विसारिनासतना जेजून अजाप केलां तर विसारल्यांक जेजू करचो ना गे. आमचे कश्ट दूख ताका समजूंचें ना? खंडे समजतलें. मरण एक दुखाभरीत घडीत. मरणाच्या घरा भेट दिवचें, रडतल्यांक बुजावण दिवचें एक वर्तो मनशाचे गूण. आनी एकल्याच्या कश्टा दुखान सांगात दिवचो, तांकां पुजवण पाठोवची, साथ दी जाल्यार कुमोग करचें. हें जेजू आमकां शिकयता.